तुमचे मनाक काळजाक तकलेक गोंय आसा हाजे विशीं म्हाका दिसता कोणाक दुबाव आसचो ना. पण सद्या ज्या गोंयकारांनी चलयलां तें जर पळयलें मागीर आतां शेकांचेर जाल्ली घडणूक पयलीं आमी सबलेट केला, पॅराग्लायडिंगाची जर जाल्ली घडणूक पयलीं आमी सबलेट केला, आनीक जमनी तर आमी सामके फुडें सरून विकतात. तुमकां हें गोंय पळयतकीर ह्या गोंयची एनालिसीस तुमी कशी करतात? आमच्या पक्षाची टॅगलायन आसाच गोंय गोंयकार गोंयकारपण हय म्हणटगीर. आनी आतां हो जो विशय आयलो पळय न्ही त्या विशयाक अनुसरून म्हाका मायक मेहतान कांय वर्सां पयलीं एक तियात्र काडिल्लो, त्या तियात्राची याद जाता. गोंय विकलें घाटार अशें ताज्या तियात्राचें नांव आशिल्लें. हय आनी ज्या तरेन आमी गोंय आतां पावणेर काडलो पळय तें पळयल्यार म्हाका दिसता की आनी कांय तेंपान गोंय हें गोंय उरपाचेंच ना. सगळे तरेन डेमोग्राफी चेंज जाता गोंयची, वेवसाय चेंज जाता गोंयचे, जमीन दुसऱ्याच्या हातांत वता. सो गोंयकाराच्या हातांत म्हणटा तें कांय उरपाचें ना अशी परिस्थिती दिता. नोकऱ्यो भायल्या वतात. गोवा युनिवर्सिटी सारके ज्वलंत एग्जाम्पल आसा आमगेली. युनिवर्सिटीचें नांव गोवा युनिवर्सिटी. यू सी द थंयचे एम्प्लॉईज पळय, खास करून आतां टिचींग लायनी भितर जर आमी इतलीं वर्सां पयलीं गोवा युनिवर्सिटी हाडिल्ली आनी गेल्या 40 वर्सां जर आमी मनीस तयार करपाक शकलो ना तशें मनुश्यबळ, जाल्यार आमचे फेल्युअर न्ही ते. थंय जे युनिवर्सिटी कोण हेड करतात तांचे फेल्युअर. तुमकां जाय ते मनीसबळ आतां पर्यंत तयार करपाक जाय आशिल्लें. जमनीच्या बाबतींत दोन तरेन आमी फसवतात. एक, जमीन आमची सामकी विकत आसा आमी. आयज पेपरां भितर जायरात आयला की लँड कन्वर्शनाच्यो कांय जायरात आयला. थंय पळयतलो तातूंत कितल्यो कंपनी आहात ज्यो सगळ्यो आउटसायडर आहात. सो जमनीच्या बाबतींत आमी भायले आसात. इलेक्ट्रिकल गुड्स आमी 90% आउटसायडर आसा. पयलीं गोंयचो म्हालो फामाद आशिल्लो, आज बार्बेरी सगळ्यो भायल्या कडेन गेलात. पदेर म्हणटे खोर्नां गोंयकारांची आशिल्ली, आज खोर्नांय बी गेली आनी पदेरूय बी भायले आयले. पदेर गेले आनी ते उणी गेले म्हणटा तशें. नुस्तेकांनी टोटल गोंयकार आशिल्ल्यो, आज टोटल 50% वेवसाय भायल्या हातांत गेला. गांवांतले पसरे वॉज अ मेन स्टे ऑफ गोंयचो सारको. प्रत्येक गांवां भितर एक पसरो, एक हॉटेल, एक रेशनाचें दुकान. आतां रेशनाचें दुकान सोडून बाकी सगळ्यो गजाल्यो पसरे सर्रास, रायट फ्रॉम पोळे टू पत्रादेवी आनी वास्को टू मोले सगळे भायल्या हातांत गेलात. सो आनी त्या भायर कित्या खातीर जालां? तुमी ह्या गोंयकाराच्या मनस्थितीची तुमी एनालिसीस कशी करतात? ना हेका दोन कारणां आसात. एक म्हणल्यार कितें, गोंयकार बेजिकली म्हाका दिसता की इजी हाजे फाटल्यान लागता कांय वेळाचेर. इजी कितें मेळटा आनी ताका लागून तो मिनिस्टराच्या थंय घरा कडेन पांय झरयता, जोती झरयता नोकरी घेवपा खातीर. सादी एग्जाम्पल, जागेलें दुकान आसा जो म्हयन्याक 50-60 हजार रुपया कमोवपाक शकता, तो गव्हर्मेंटाची ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना अंडर पिऊन नाल्यार क्लार्काची 20 हजाराची नोकरी घेवन रावता, पूण तो आपल्या दुकान चलयना. सो मानसिकता इतली हे जाला. सो ही मानसिकता तांची वाडोवपाक, तांकां आपलो वेवसाय करपा खातीर प्रवृत्त करपाक सरकारान कितें तरी योजना काडपाक जाय. सरकाराची जी वेगवेगळी डिपार्टमेंट, EDC सारखे आसा, बाकीचे आसा, तांणी आतां आय थिंक आमी हायर सेकंडरीसान नाल्यार स्कुलासान हें काम स्टार्ट करपाक जाय. जाल्यारच जो वेवसाय हातांतल्यान गेला ऑर वचपाचो आसा तो आमचे कडेन उरतलो. ना जाल्यार आमी सगळे वेवसाय काडून भायल्यान दितले. सिद्धार्थ बाब, हें कित्या खातीर जालां? प्रशांत बाबान बरें सारकें आमकां एक एक्सप्लेनेटरी नोटूय दिलो सुरवातेक की खंयची गजाल आमच्या हातांतल्यान गेली ती. मुजायचो विशय आसा की आमी आमच्या हातांतल्यान गेल्या काय कितें, हो पयलो प्रश्न. आनी कित्याक गेला हो दुसरो प्रश्न. वचत चल्ला, कंप्लीट गेला अशें म्हणपाक मेळचें ना. आजुनूय टायम, इनफॅक्ट लास्ट टायम आमी म्हणिल्लें सद्या मॅन्डेटरी ओवर सुरू जाल्यात. बेगीनूच टेस्ट मॅच काबार जावपाची आसा आनी आमी जर वेवस्थीत खेळ्ळे ना आनी स्ट्रॅटेजी वापरून जाल्यार ही टेस्ट मॅच आमी हरतले हातूंत कसलोच दुबाव ना. एक दोन गोश्टी म्हणजे, पयली गोश्ट म्हणजे एक आमकां एक टॅक्ट आसपाक जाय कसले बिजनेसाचे, तो खंय दिसना. मागीर प्रोफेशनल एप्रोच टुवर्ड्स एनी, वेदर इट इज बिजनेस, एनीथींग इन लायफ, तोय दिसना खंय तरी. डिसिप्लिन्ड लायफ दिसना. आनी कश्ट करपाचें, आय एम व्हेरी सॉरी टू से,
कश्ट करपाची अशी क्वॉलिटी गोंयकारां भितर दिसनात. कोणूच इजी मनी जाय आनी जी कितें एक मेंटेलिटी जी आयल्या पळय, कितेंय करून आनी म्हटलें आपूण फक्त एक सरकारी नोकरी करतलो, मिनिस्टरच्या दारान वतलो, व्हायट कॉलर जॉब जाय आनी नाजाल्यार खंय प्रोफेसर जातलो, टिचर जातलो, ह्या अशाच तरेचे आमकां जॉब जाय. काम कसलेंच करचें ना, आमी बिझनेस स्टार्ट करचें ना. आतां स्टार्टअप 1000 तरेचे लोक, कितले तरेचे सरकार कमी पडटा म्हणूं येता किंवा सरकाराचे वेगवेगळ्यो स्कीम आसा पळय त्यो लोकां पर्यंत न पावता ह्या भायल्या लोकां पर्यंत पावतात. सरकारचे जे कितें बेनिफिट्स आसात ते आमकां न मेळटात, तांकां मेळटा. आतां म्हाका सांग, एक बिझनेस तुजो स्वताचो जर शेक, आतां शेकाचेच एग्जांपल घेवया, शेकाचे तुजो स्वताचो तुका अलॉट जाल्लो शेक जर तुका चलोवपाक जायना जाल्यार भाडें दिवन तो कसो चलयता तर? बिकॉज ताका इन एडिशन हो रूल तुमगेलो भुसारी दुकानाक आनी पसऱ्यांकय लागता न्ही. दॅट्स वॉट आय एम सेईंग न्ही. जे एसेट्स तुमच्या कडेन आसा ते एसेट्स तुमकां जर वापरपाक कळना जाल्यार ते एसेट्स भाड्याक घेवन इतर लोक कशे धंदे करतात. दॅट मिन्स आमच्याच कडेन खंय तरी कितें तरी कमी पडटा न्ही. थंय पळोवपाची लक्ष आसा. पण म्हाका बेसिकली सगळे कडेन एक व्हेरी सॉरी टू से, discipline and hard work, these are many largely two factors that I see that is lacking in we Goans. अजय बाब, बिफोर आय गो टू सावळ बाब, तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? कारण तुम्ही मोर्चाच उगडलो सारको आउटसायडरा अगेन्स्ट आनी तुम्ही हो विशय सारको पोटतिडकीन घेतलो, पण लोकय तुमकां हो विशय घेवन जाय तितलो रिस्पॉन्स दिनात. फाटलीं 7 वर्सां आमी सांगात गोंयकारांक की जे आउटसायडर आसा ते आमकां टेक ओवर करतले. आमचे जमनीचे जावं जाल्यार जमनीचे रायट्स जावं, जॉब्स जावं, नाजाल्यार बिझनेसीस जो लेटस्ट आतां इन्सिडंट जाला, लोकांनी आमकां पिशे म्हण समजले. थोडे लोक एस्पर्टान आमकां पिशे म्हटले, भुरगे म्हटले. सो आतां सगळे उलयता, इवन BJP उलयता, आतां काँग्रेसूय उलयता आनी बाकीचे एक्सपर्ट्स नाजाल्यार एक्टिविस्ट आहा ते उलयता की मायग्रंट्स आमकां टेक ओवर करता, नाजाल्यार हे जाता ते आउटसायडरांक जाता. हे कळपाक लागून आमचे काही गोंयकारांक जो इलिगलिटीज सांबाळपाक, लिगलिटी सांबाळपाक विचार वयतालो तेजें मरण पळोवचें पडलें. हे फक्त शेक्स न्हू नाल्यार एकूच बिझनेस न्हू. आमची तूं म्हापशा तूं आमची फुलकार्स पळय, ती कितलीं वर्सां म्हापशा बाजारान फुलकारां आमची ती ट्रेडिशनली ती आउटसायडर म्हणून झगडटा. मात हे सरकारान काय करूना, तेच्या पयलींच्या काँग्रेस सरकारान तांकां काय करूना. पणजेच्या मार्केटान पळय, पणजेच्या मार्केटान एक शॉप जर आमचे गोंयकाराच्या आदी सगळी तांबडी भाजी नाजाल्यार मुळ्याची भाजी विकता, तेच्या सायडीकूच आनीक 10 जाण तुका आउटसायडर येतले आनी ते तुका तांकां हे करता. तिका आनी उपाय नासता, तिका आनी उपाय नासता की दुसऱ्या जो गोंयकाराचो. पण अजय बाब, जेन्ना आमीच आमची नांवावेली लायसनां काडून तांकां दितात, कोणा दोश दिवपाचो? तेंकांनी उपाय ना. सरकाराचेर एगेर कंट्रोल ना. सरकार हांकां रेग्युलेट करपाक असो एक कायदो ना. जसो की आमी सांगताले की आमचे पोगो बिलान आसले की 100% जॉब्स आहा ते गोंयकारांक म्हणजे पयलीं तुमी गोंयकार कायदो करून गोंयकाराक फोर्स करपाचें स्वताचें पोट तूं कश्ट करून भर म्हणून. आतां फॉर एग्जांपल तुका एक एग्जांपल दिता. झारखंडान एक बिल पास केलें खात्यान जो डॉक्युमेंट तेंचे कडेन 1960चो जो सर्वे रिकॉर्ड तेंचे कडेन आसा तो तेकाच सगळे तो झारखंडी जातलो आनी तेकाच सगळे सोशियो आनी इकॉनॉमीक रायट्स मेळटले. आमच्या गोंयांत तशें कांयच ना. आमचे जो इन्सिडंट जातकीर शेकार जालें कितें की पुलीस थंयसर गेले, फोटो काडले, आमदार गेले थंय फोटो काडले आनी मागीर DGP ते बोटीन सर्वीस एक रावंड केले, इतलेंच जालें. मार खंयसर कशें कंट्रोल करचें, कसो एक कायदो हाडटलो, कशें हे सगळे आमचे जे नुस्तेकार आसा नाल्यार आमचे फुलकार आसा, कशें तांकां एक बिझनेसीस एका तूं म्हणटा लिगल प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. कांयच ना. तेकाच लागून गोंयकार जो आहा तो तेका आनी ऑप्शन नासता. फॉर एग्जांपल पणजे एग्जाम मार्केटान पळय तूं सगळे कशे ते तांकां दबावान तांकां हायेस्ट बिडर हा कोण ताका ते शॉप दिवचे पडटा. जागे तशेंच जाता, जॉब्सूय तशेंच जाता आनी हेजेरूय तशें जाता. ओके, सावळबाब, तुमकां आर्ग्युमेंट पडटा आनी अशें कितें जालां की आमी काडून दुसऱ्याच्या हातांत दिवपाक लागल्यात. RGP सांगता की आउटसायडर येवन हातासपाक लागल्या म्हूण. तुमकां खंयची गजाल बरोबर दिसता? न्ही, हांव जेन्ना पणजे आयलो पळय 1974 हय, तेन्ना पणजे पालिका बाजारांत जवळ जवळ 99% जे आसले गाडेकार आसले पळय ते सगळे गोंयकार आसले. आज थंय म्हाका एकय मनीस दिश्टी पडना. हे कित्याक घडलां की आमचे जे गोंयकार आहा पळय तेंच्यानी ते भाड्याक दिले आनी तांकां जर 10,000 सुट्टाले म्हयन्याक तर आतां तांकां 25,000 भाडें मेळटा. त्यामुळे इजी मनी म्हणटा पळय. दुसरें कितें जाल्यार गव्हर्मेंटान एक स्किमी चालू केल्यात पळय, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, गृह आधार. हाका लागून गव्हर्मेंट लोकांक सगळ्या म्हणजे जे जाणटे लोक आहात म्हाजे सारके तांकां घरा बसून पयशे मेळटात. केन्ना केन्ना वेळार मेळनात ते, पण मेळटात न्ही. पण कित्याक कश्ट करपाक जाय?
कांय अवघेच लोक पणजे बाजारात दिसतले किंवा आनी खंयच्या बाजारात चल्ला तुमी अवघेच लोक ते आजून पासून ते पोरणे जाणटे लोक आहा पळय ते घेवन बसता भाजी बी घेवन कितें पूण आनी कोण बसना आतां आमकां इझी घेवन मोटरसायकल जाय स्कुटर घेवन किंवा हाय स्पीड मोटरसायकल घेवन आमी भोंवतात पूण आमच्या बोल्सान कांय नासता आनी आमी पयशे खंयचे एकठांय करतात जे अशें आमकां मेळटा पळय ते आतां आज सकाळीं हांवें म्हाका जेन्ना फोन आयलो स्टुडंटाचो तेन्ना हांवें पेपर कांय पळयले आनी म्हाका 18 नोटीसी मेळ्ळ्यो तातल्यो 14 नोटीसी आहा पळय लँड विकपाची किंवा लिगल हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर ते 14 नॉन गोवन आहा नांवां फक्त 4 गोवन आहा जे विकतात आनी आमचे लिडर पळय आहा न्ही पॉलिटिकल लिडर ते सगळे आतां आयज काल रियल एजंट जाल्ले रियल इस्टेट एजंट जाल्ले आहात सांगतात आमी सगळे जमीन विकूं नाका म्हणून डील तेच करता त्यामुळे हे जर सगळें पळयलें जायत ताका आमची जनता गव्हर्मेंट कॅनॉट फोर्स एनीबडी टू डू एनी बिजनेस किंवा आनी कितें कर म्हणून आमी जर आमकां जर इजी लायफ जाय आसत दॅट इज टू ब्लेम वी हॅव टू ब्लेम दुसऱ्याच्या माथ्यार आमी खापर फोडपाक शकना शकना येस